नमस्कार, हांव सुचित्रा येशेणे. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनी प्रसार जेवचे जागृत जगत हाचे 42 उपाख्यान म्हळ्यार 42nd एपिसोडाक तुमक सर्वांक स्वागत. आमगेल फुडली उपाख्यानांतू आमी कसं पळयलें म्हळ्यार कर्नाटकचे बीदर म्हणलेले एक जिल्लेंतू उद्योगीकरण प्रारंभ जावन तांतू उत्पादन जालेले तसले मलिन उद्दाक त्या संस्करण करनाशीची प्रकृतींत सोडलेले निमित्त ते वातावरणाक कशी कलुषित करता आणि त्याच्या निमित्त कसं पुरा समस्या उद्भव जाता म्हणून तुम्ही पळयले. आजी बीदर संकष्ट भाग 2 या बीदर ट्रॅजेडी पार्ट 2 हांतू आम्ही ह्या पुरा जाल्लेल्या समस्याक आरोग्य वैपरीत्याक कसं समाधान सोदून काढले म्हणून पळया. ह्या विषयारी भासाभास करता असची प्रसिद्ध ह्युमन राइट्स ऍक्टिव्हिस्ट अँड मेंटर डॉक्टर रवींद्रनाथ शानभाग हांनी. डॉक्टर मामा तुमकां ह्याच्या उपाख्यानात स्वागत. नमस्कार. आता मी फुडली उपाख्यानां कसं पळयलें म्हळ्यार या कलुषित उद्दा पुरा मलिन जाल्लेले उद्दाक संस्करण नतिलेची तांणी सैमान सोडलेले निमित्त त्या नमुनवार आसूचे हांतू जल या उदकाचे तळ्यांत गी न्हंयेंत गी पुरा वचून ते कशी उद्दा मलिन केले म्हणून आनी एक गव्हर्मेंटान ते आरोग्य वैपरीत्य आयिल्ले म्हणून सांगून एक मंडळीक कोर तांणी हांगा कसलेय समस्या ना म्हणून सांगतना जाल्यारय समस्या आसतना तांणी तुमकां इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसर कोरून आपयताची आनी तुमी सुमार पुरा नमनेचे तांगेले चूक सोदून काडताची. आतां मुखार कसं जाता गव्हर्मेंटान फुडले इंटरिम रिपोर्ट दिवका म्हणलें. इंटरिम रिपोर्ट म्हळ्यार दोन विचार, एक एडमिनिस्ट्रेटिव्ह कसन चूक जाला, दोन्हीचे सायंटिफिकली कसन चूक जाला. ते दोन्ही म्हळ्यार म्हाका स्पीकरान ऑर्डर केलें, सरकारान न्हय, गव्हर्मेंट ऑफ कर्नाटकान न्हय, विधान परिषदेचा स्पीकर मिस्टर पुजार म्हणून आशिल्लो ताणें अपॉइंट केलेलें. तागेले एडमिनिस्ट्रेटिव्ह एज वेल एज सायंटिफिक दोन्ही तुमी रिपोर्ट दिवका म्हणून. आनी ही हॅज इमिडिएटली आफ्टर दॅट तुगेले फर्स्ट ऑब्जर्वेशन आनी इंटरिम रिपोर्ट दिवका म्हणून. हांव ताका 7 एडमिनिस्ट्रेटिव्ह प्रॉब्लेम ताका सांगून दिले. एका जावन घेय न्हू 1985 प्रोडक्शन स्टार्ट जालां. परिसर मालिन्य नियंत्रण मंडळीचें ऑफिस स्टार्ट जालें 1995. म्हणजे एक ते पुरा कंट्रोल करता जालें ऑफिसाची तूं 10 वर्स नंतर करता म्हणून जालें. इज इट नॉट एन एडमिनिस्ट्रेटिव्ह फेलियर? सी दॅट वॉज माय फर्स्ट ऑब्जेक्शन. इतलें वर्स कसं जालें म्हणून सांगून दोन्ही चूक कसं म्हणून सांगल्यार मस्त तांकां रेकॉर्ड्स पुरा काण पळयतना परिसर मालिन्य मंडळीच्यान मस्त सांगून दिलां तांकां आतां हें अशें करता, डायरेक्शन तशें करता अशें म्हणून सांगून ताका जे कंप्लेन्स ऑर्डर रिपोर्ट दिवका आमी तुमी सांगिल्लें केलां हें केलां म्हूण सांग त्या खंय म्हूण तुमगेलें कोणालें घेयना, कोणेय करनी, तें मॉनिटर करनी म्हूण जालें. पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाच्यान बेंगलोर बसून घेय न्हू भितर तुमी अशी कराची म्हूण सांगून सांगल्यार जातवे. सो ते दोन्हीचे तुमी बेंगलोर बसून हांगा केलें न्हू 95 तो हांगा आयला म्हणून जाल्यार तुमी 96 म्हाका पटयला. एक वर्स भितर कसं नासतें त्या दोन्हीच प्रॉब्लेम. तिन्नीचे तांतू ಈಗ 23 तांकां कारखाने राबूका म्हणून सांगलें. तुम्ही एक पोल्युशन कंट्रोल करता न्ही जाल्यार तुम्ही राबोवका म्हणून सांगलें. आनी केलो आयटम्स दिले हे तुम्ही मॅन्युफॅक्चरिंग राबोवका म्हणून सांगून खंयचे राबनी ते मॉनिटर करतले नाची. तांगेलें एक ऑब्जेक्शन कसं म्हळ्यार तुम्ही राबय म्हणून म्हणटा न्हू आमी इतली इन्व्हेस्टमेंट केला म्हणून सांगून ताणें हायकोर्टाक गेलीशी. हा पोल्युशन कंट्रोल ऑफिसर जाल्यार निमगेल्यार तांगेले हायकोर्ट तांगेले स्टे आस सर तांचे खातीर तांणी करता आसाची म्हणून विचार करून पळयतना 95 जुलय तांणी थंय वचून स्टे हाडयला. सप्टेंबरांत स्टे वेकेट जाला. ते परिसर मालिन्य मंडळी नियंत्रण तांकां कळय न्ही खंय स्टे वेकेट जाला म्हणून सांगून दे आर नॉट टेकन ऑर्डर फॉर नेक्स्ट 12 months. हें कशें जालें? एक वर्स तुमी कोर्ट ऑर्डर पळयन तुमी जाल्यार मागीर ಕೆಲವು डेंजरस केमिकल्स आसाची. आयबुप्रोफेन फॉर एक्झाम्पल आयबुप्रोफेन करतना तांचे पोल्युशन आसा पळय हायली हे तशीची
हे डायक्लोरोफिलाक ताजें पोल्युशन त्या दोन्ही राबोवका म्हण सांगून ताणें स्पश्ट ऑर्डर केला आमी वयतना त्या पुरा तशी मॅन्युफॅक्चर जाता ताजी उदक तशी भायर येता मागीर वरल्यान पळयलें तुमी तांणी कशें म्हणून सांगलें 1000 ते जोड भितर 1000 म्हशी गायी मेल्ल्याची एक्काचें पोस्टमॉर्टम केलें ना त्याचे पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट खंय समजून सांगलें म्हणजे खंयचे कॉज ऑफ द डेथ कशें म्हणलो काय न्हू मास मरतात तांणी तितली राशी तेजे खंय आसा तांणी त्या दिवचे फेल्युअर जालें तदनंतर हे सन ड्रायर वेस्ट वॉटर पोल्युशन आसा पळय ताजे रिपोर्ट्स निमगेले आमी हे तुमी केन्ना केलेलें खंय लोकांक हे पळय अरेंजमेंट जालें परमिशन कशें दिलें म्हूण सांगेन तांगेलें खंयचेंय डॉक्युमेंट नाशिल्लें हे आमगेले इंडस्ट्रियल एस्टेटाचे इंटरिम रिपोर्ट ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव्ह सायड जालें केमिकल सायड ताका हांव 3 म्हयने घेतले कित्याक म्हळ्यार त्या पुरा आमगे लॅबोरेटरींत पुरा टेस्ट जाय त्या आमी पळोवया आतां सुरय पळयलें आमी मागीर आतां सीता नेक्स्ट 32 वतना आतां ताका निमगेलें आमी तें उदक खंय तकून हर्त मारया म्हूण सांगून 2 किलोमिटर सी प्रिवियस ऑर्डर्स आसाची टँकर्सा ಮೂಲಕ तांकां हळ्ळीच्या पुरा जनां उदक दिवका म्हूण सांगिल्लें न्हू टँकर्सा दिवचे बदला हाका 100 टँकर वचका 1.5 किलोमिटर दूर हें कशें जाल्याक 1.5 किलोमिटर आतां थंय आमी गेला म्हणके न्ही 42-43 डिग्री टेम्परेचर ते 1.5 किलोमिटर तेच उदक पिरोवपाक सारका ताणें त्या नमुन्याची अवस्था नेक्स्ट त्या लागीं हॉस्पिटला वचून घेवन हेल्था बग्गी कसन कसन तांगेला रेकॉर्ड आसा म्हूण पळयतना 1919 रिपोर्ट केला 96 हांव गेल्लो गॅस्ट्रायटीस जनरलायज्ड वीकनेस एलर्जीक कंजक्टिवायटीस एनिमिया इन मेजॉरिटी ऑफ द विमेन मागीर हाताक पांयाक स्किन डिसीज आनी कोणाकय जाल्यार लॉस ऑफ एपिटायट बर्निंग ऑफ आयस इतले मास केल्यार रेकॉर्ड जाला बट दिस वॉज नॉट इन्फॉर्म्ड एट ऑल हे तांणी बेंगळूरा पेटोवंक आशिल्लो हेल्थ डिपार्टमेंटाक इज गव्हर्मेंट हॉस्पिटल नेक्स्ट हे पुरो मिगेल फायंडिंग्स नेक्स्ट आतां थंय क्लीन 1992 हेल्थ डिपार्टमेंटान रेकॉर्ड केला वॉटर इज अनफिट फॉर कन्सम्पशन इतली सिरियस ऑब्जर्वेशन तांणी केलें मागीर बर्निंग इन स्टमक headache due to the strong smell inability to work frequent attacks of diarrhea इतले पुरो आयिल्ले नंतर तांणी कसले ना म्हूण सांगचे कशी नेक्स्ट पळय आतां इंडिविज्युअल पेशंट्सांक आमी पळयलें 3 जण गव्हर्मेंट डॉक्टर्स वेर अपॉयंटेड एंड वी वेंट टू नियर बाय ते लागीं लागीं राबतल्यांक हिका फूड कसलेय नाशिल्लें खंय आतां सिवियर एस्थमॅटीक हिगेल कंप्लीट रेकॉर्ड्स आमी घेतले पळयल्यार तिका ऑलमोस्ट ट्युबरक्युलोसिस पेशंट जाल्यार तिगे पुरा रेकॉर्ड रिडिंग्स नेक्स्ट पळय हांणी 90% ऑफ द एग्रीकल्चरल कुलीज ते आसा पळय तांगेले हेल्थ कंडिशन कशें म्हूण सांगलें आतां तागेले पांय आमी दाखयता होड कोन्न दाखयता पांय नेक्स्ट पळय हांगा मेले मंगळुराचे फायलारिसीस त्या नमुन्याचे फायलारिसीस न्ही ते इट्स ऑल स्किन डिसीजीस कसं कितें हांव घेवन पुरा जाणां तांगेले व्हाण पुरा तांणी हें केला रिस्ट्रक्चर केला तांगेले पांय बचाक नेक्स्ट हय वेल्स वेर पोल्युटेड ड्यू टू द पोरस लॅटरायट हांगे हे पोरस लॅटरायट म्हळ्यार मणिपालशी मणिपालांतू ते फातोरशी जालें न्हय ते पुरा तांतू पोरस वट्टस पुरा ते गॅस भायर येयले तेन्ना ते फॉर्मेशन जालें तेन्ना पोरस लॅटरायट म्हणटा ती ते तशें त्या निमित्त एक कडेन गेल्यार उदक खंयकी वता मणिपालांतू तशी एक कडेन उदक गेल्यार खंयकी वचचें त्या निमित्त बोर्स वेल वेर पोल्युटेड एज वेल ते कशी म्हूण सगळें आमकां कळ्ळी बोरवेल कशी जावचें म्हळ्यार ती बोरवेलाक अंडरग्रावंड म्हळ्यार 100 फीट न्ही न्हय 200-300 फीट मागीर पळयता कशें म्हळ्यार पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचें एक तुगलक ऑर्डर केलें तुगलक ऑर्डर म्हळ्यार कसं ताका बेस ना तोंडायल म्हणटा आमचे केल्यान तोंडायल उलोवचें म्हणटा पळय तशी ताका एक ऑर्डर ताणें केलें तांत कशें म्हळ्यार
ಕಾಮನ್ ಎಫ್ಲುಯೆಂಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನಾಂತೆ 40 इंडस्ट्रीक एक CETP कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट को ते करनी तन्नी 60 किलोमीटर दूर आंध्र प्रदेश वचून तन ते ट्रीटमेंट कोंगे हडकाके ಅದು ಕೊನೆ करतावे ತಂಗಲ್ एक 2 लॉरीस मोडलिके 2 फुल ट्रक ते पेट्रोल ट्रक असपळे पेट्रोल टँकर 2 टँकर फुल 60 किलोमीटर दूर ट्रीटमेंट कोंगे वापस कोण कसले हाडचे प्रॅक्टिकल नाही ते इम्प्रॅक्टिकल तांकां उणे म्हळ्यार तांकां प्रति दिवस 3-4 हजार रुपये खाली 60 किलोमीटर दूर वचचे जावं का कोणें देव करतावे ते आतां पळयल्यार तुमी कळटा तांणी कशें केलें गोश्ट तुका लागींची तुगेले बॉर्डर क्रॉस केले ते रेकॉर्ड जालें न्हय टँकर चमकला म्हणून लागीं वचचे पण ते टँकर राबला पळय दुसरे दूर करून टँकर दिसता थंय तांणी रिलीज करून सोडचे कोणाल की गद्दो तंक संबंध ना तंगे बीदर आंध्र प्रदेश है आम्ही आंध्र प्रदेश एंटर जाली पळयल्यार पूरा तंगेलांतू हंगेले एफ्लुएंट ट्रीटमेंट रकयला उदक हंगे काळ जाले एक टेक्निकलर्स पूरा ह्या नमुने कलर हाजी निमित्त कसन जालें म्हळ्यार हे आयडेंटिफाय केलें न्हय ते पेपरार पुरायलें अशें जालें म्हणून तदनंतर तांणी कशें केलें गोश्ट तुका आतां कोणाकय निपोवन घेवन कशें करचें अबैंडन्ड बोरवेल्स न्हू तांतूर केला वापस सोर्स तेंची भूंय तो सोर्स न्ही ते अंडरग्राउंड वॉटराक सकयल अशें थंय जालें अशें जावन घेवन हे पुरा रिपेर जावच्याक आनी उणे म्हळ्यार अकॉर्डिंग टू मी 200 years जावका ते कंप्लीट समजावका म्हणून जालें नेक्स्ट पळय आतां हे BOD म्हणटा ती बायोलॉजिकल ऑक्सिजन डिमांड ते हायर द BOD मोर पोल्युशन कळ्ळें आता हांगा हे जस्ट तू कसं म्हणून एक्सप्लेन केलें बायोलॉजिकल ऑक्सिजन डिमांड म्हळ्यार आता आमगेले न्हाणी येदक उदक भायर येता ते पिवचे जातवे जायना ताचे खातीर नेचरानच एक पवर नेचरा पवर आसा ते पुरा प्रेसिपिटेट करून वयरचे उदक सोडचे ताका कितले जावका पळय ताका बायोलॉजिकल ऑक्सिजन डिमांड म्हणटा ती हायर द BOD मोर द पोल्युशन आमगेले एक लॅग आतां पळय नेक्स्ट पळय सरफेस वॉटर म्हळ्यार न्हंयतूं तांगेले स्टँडर्ड आसा pH 6 दाखून 9 ते आसका बायोलॉजिकल ऑक्सिजन डिमांड 3 आसका केमिकल पोल्युशन आशाक ना सस्पेंडेड सॉलिड्स नील जावका ताका आमी न्हंयचें उदक म्हणचें कळ्ळें आतां गंगांतू हांवें केलेलें गंगांतू हांव चमकलो इन्व्हेस्टिगेटिव्ह टिमान चमकलेलो तेन्ना ते पळयल्यार गंगा कानपुरांतू ते हॉड केले 832 BOD पळय 832 BOD पळय कानपुरांतू ते मस्त इंडस्ट्रीज जावन न्हू लेदर इंडस्ट्री जावन 832 जाला तेन्ना आतां मस्त रिप्रूव जाला खंय COD केमिकल ऑक्सिजन डिमांड 2952 वय म्हळ्यार सस्पेंडेड सॉलिड्स 44,315 हांव कंपेर करचें तशी तुंगभद्रा पळया कांय उणी ना 1035 त्या म्हळ्यार कर्नाटका हरिहर पॉलिफायबर्स त्या हांवें केलें आमी केली हरिहरा पॉलिफायबर्स तातूंत त्या इन्व्हेस्टिगेटिव्ह टिमा हांव आशिल्लो तेन्ना आमी पळयल्यार कितले हायस्ट पळया आतां बिदर वेला पळया बिदर उदक पिवचे उदकांतू 2250 आनी तांणी म्हणटा ताची कसनी जालें ना खंय केमिकल ऑक्सिजन डिमांड 4994 हे आश्चर्य कशें गोश्ट तुका हे हांव केलेलें फिगर न्ही बिदराचें हे गव्हर्मेंट रेकॉर्ड तुमकां कळ्ळें ना हांवें आतां हांव केलें जाल्यार ताका मस्ट वॅल्यू नाशिल्लें म्हण हांव करना तुमगेले रेकॉर्ड दाखयता तुमकां सांगून आतां गव्हर्मेंट रेकॉर्ड म्हळ्यार ताका म्हळ्यार DC ऑफिसाक आमकां आपोवन व्हेलें हांव DC गेलें म्हाका तुमगेलें म्हळ्यार वर्सा एक फावटी म्हयन्या एक फावटी तांणी करचें आसा रिपोर्ट करून DC ऑफिसाक कॉपी दिवका ते म्हाका सगळें देवका हांव सांगून ताणें सगळेंचे फायल्स काडून घेवन म्हाका दिलें सर तुमी खंयची देवका म्हूण सांगाचें ताजे झेरॉक्स करून पेटयता म्हणून हांव म्हणलें जाय तें म्हूण सांगून न्हू खंयची देवका की टीक केलें सादारण 300 पेजीस टीक करून न्हू
ताका सांगलें सर हे टिक्के केला तितलो म्हाका झिरॉक्स कोन्न दिया. ओके सर रूमा पेटयता म्हूण सांगलें. आमकां गव्हर्मेंटाचे जी गेस्ट हावसान तूं आशिल्लें ताणें एक एटेंडरान पुरो सगळीं व्हड फायल करून आमगेल्या कारान दवरलें. रुमा वचून घेवन पळयल्यार म्हाका शॉक. ओरिजिनल्स म्हाका दिलां ताणें, झिरॉक्स न्ही. झिरॉक्स काडून थंय दवर न्हू, ओरिजिनल म्हाका दिलां. शे हागेलें तें काम उसळटा म्हूण ताका नेक्स्ट डे तागेले वचून ताका आपयलो. तुका हांव कॉपी दी म्हूण सांगिल्लें, ओरिजिनल तूं कसो दिला म्हणून. तो कसं म्हणटोस तुका सर हे आज थंय कोणें पळयलें ना, तुम्ही कसं नाही करून घेवन आमगे बिदर वांचे आहा सर म्हूण हांव तो ओरिजिनल हांव जाय म्हणून दिलें गे. आज थंय बिगलास तें ओरिजिनल रेकॉर्ड्स तांतू दाखून हें कळ्ळें पुरो फिगर्स. नेक्स्ट पळया आतां विंगड फार्मा कंपनींत बोर्ड स्टँडर्ड पळय नॉर्मल कितले म्हणून वयर दिसलां. COD 250 हें ते पण एफ्लुएंट ट्रीटमेंट केलें मागीर इतलाच का. एफ्लुएंट ट्रीटमेंट नंतर पळय सोला फार्मा म्हणून सांगून तें आशिल्लें ताजे pH 3.5 हायली एसिडीक, BOD 7800, COD 18,000 म्हळ्यार कितलें पोल्युशन जावन आसा पळय. वाणी ऑर्गॅनिक्स म्हणून सांगून 13.1 pH, सो मच ऑफ अल्कलाइन, 6,900 हें मागीर COD पुरा व्हॅल्यूज पळयले, सस्पेंडेड सॉलिड्स सल्फेट्स पळयल्यार हाजे नंतर ते रिपेर दवरची कशी ते. नेक्स्ट पळया आतां ते रेकमेंडेशन केलें आमी. ते कसन रेकमेंडेशन केलां म्हळ्यार कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट देवका म्हूण सांगून ताका गव्हर्मेंटाक आमी सुलभ प्लॅन केलें. तुमी आतां इतली जाणां तुमी परमिशन दिलां न्हू मे, तांणी कोण पाकिस्तानी मे चायनीज वे न्ही, आमगेले चेडू MIT दाखून KREC दाखून पास जालेले तांणी जाय म्हणून केलां मे. तुमी कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट तुमी घालका आशिल्ले, तुमी घाल न्ही. सो तांगेले एक मिटींग आपयलें तांचे कॉन्फिडन्स दिवच्याक तुमी कसं कसं जावका म्हूण सांगाची म्हूण सांगून. पक्क कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट आसा म्हणून जाल्यार तुमी कॉपरेट करता म्हूण सांगून एव्हरीबडी एग्री टू पे 5 lakhs रुपीज. आमी 5 लाख रुपये दिता सर म्हणून. साधारण 40 इंडस्ट्रियल केले कितले जाले पळय तांणी म्हळ्यार दे वॉन्टेड टू हॅव सम इन्फॉर्मेशन. तांगे ಒಟ್ಟು 2 कोटी 3 कोटीचे प्रोजेक्ट तांणी एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांटाक 10 कोटी कशे दिवपाचे. सो दे एग्रीड. तदनंतर कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांटाक जागो पडलेलो कुडले ते वर्क विदिन 1 month वर्क स्टार्टेड. नेक्स्ट पळया आतां पुरो प्रोडक्शन स्टॉप करचें ताणें आयकलेंची. आमी कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट दावते आमी प्रोडक्शन करच्याक स्टॉप करचें आयकता सर म्हूण सांगून. रिहेबिलिटेशन 7 विलेजाचे कोण कोण आसा पळय तांकां पुरो रिहेबिलिटेट करता म्हूण सांगून फर्स्ट टायम तांगेले घराक तांगेले हें करच्याक कोणेय कसनय येदोळ ते करनाशिल्लें. एडमिनिस्ट्रेटीव ते कडेक ट्रीज प्लांट करता हे पुरो पोल्युशन एक राबोवका म्हणून जाल्यार एअर पोल्युशन राबका म्हणून जाल्यार खाली प्लांट ट्री करचे विंगड कसनय ना. ती एक पडी रूख आयली म्हणून जाल्यार मस्त देवका म्हूण सांगून. आतां रिसेंटली आयकलें 60 लाख रूख घाला काय ते. रिसेंटली आय गॉट द इन्फॉर्मेशन. प्रोवाइड जॉब्स टू लोकल पीपल एज पर महिशी रिपोर्ट. सरोजिनी महिशी म्हणून एकले आशिल्ले तेन्ना तिगेले एक रिपोर्ट आशिल्ले लोकल्सांक हांगा काम दिनी म्हूण सांगून. म्हळ्यार आतां आंध्रा दाखून आयिल्ले अनेक लोक आयिल्ले तांगेले जना अर्थ शिवाय हांगा लोकला दिता तांणी. लोकला दिल्यार एटलिस्ट गांव मिगेलो ते गलीत जावचे म्हणून म्हाका एक सेन्स आसा. त्या कसल्या करनी तुमी म्हूण सांगून. आनी गव्हर्मेंटान ऑल दीस रेकमेंडेशन ताणें एक्सेप्ट केलें. ते आतां कसन की एक एक्सेप्टेबल स्टेज येवका जाल्यार हांव ते रिपोर्ट दिले 98 तदनंतर 20 वर्स नंतर चमकल हांव ते पळयल्यार 2018 सादारण एक म्हळ्यार वापस आयलां ते. आतां एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट हें तें पुरो पळयलें बारी संद जावन चलता सर. एक सॅटिस्फॅक्शन कसं म्हणून जाल्यार तातूंत क्लासिकली इन्वेस्टिगेटीव करून न्हू
ताजे एक सजेस्ट करच्याक एक म्हाका एक एक अनुभव मेळच्याक आनी एक ऑपॉर्च्युनिटी म्हणून येता गव्हर्मेंट ऑफ कर्नाटकान दिलें दोनीचे खंयचे रेकमेंडेशन 100% इम्प्लिमेंटेशन जायना जायना युजली जाल्यार हें कंप्लिटली ते लोकल MLAचेरान तांणी परंपरा करून घेवन गेलें आतां आमगे नेक्स्ट पळयल्यार तुमकां कळटा आतां तुमी केमिकल एस्पेक्ट पळयले एडमिनिस्ट्रेटीव पळयले हें आय जस्ट वॉन्टेड टू शो आमगेले व्युअर्सांक DC ऑफिसांत येद्राक एक फोटो कोणाकी मेळ्ळो म्हाका म्हळ्यार तांकां कशें एक्सप्रेस करचें म्हूण कळना तांगे प्रोटेस्ट दुःख तांणी तांगे एनिमल्स मेल्ले कुडले ते आनी घालचे आनी ताजे भायर पळय थंय एक आमगेले भारताचे फ्लॅगय घाला आतां एक डेड बॉडी वयर तांणी फ्लॅग घालची म्हूण सांगल्यार तांकां कितले ते कोप येवन अशें पळय नॅचरली तांणी नक्सलायट तांणी कशें धांवका DC ऑफिस येद्राक घाला DC ऑफिस घे त्या नमुनेचे आनी आनीक जना लागीं पुरा उलोवच्याक आमकां एक 2 दिवस दिलेले तांणी फोटोग्राफ दाखयले म्हाका पुरा जना म्हळ्यार एक खंयची एक फॅक्टरी बॉम्ब दवरले बॉम्ब दवरले कुडे पुरा जन दारल्यांक चेल्ल्यां समेत 15-16 वर्सां चेडल्यां चेडूं समेत 2 घेवन तांणी व्हेलें तेन्ना बायल मनशां येवन घेवन ते सगळे फोट दाखय तेन्ना तुका कळटा बायल मनश मात्र ಅಂತ ಅಸಿ ಯಾಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ದಲ್ ಮನುಷ್ಯ ಅಸ तो ಪೊಲೀಸು ते ಕಾಮೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲ ಬರಬತ್ತ तो ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಇಲ್ಲವೇ ಸಂಗೇನು तांगेले प्रोटेस्ट आनी तांगेले 100 जनांनी तांगेले स्टेटमेंट्स परत घेवन मिगेल रिपोर्ट कंप्लीट केले तांतू एडमिनिस्ट्रेटिव फॉल्ट्स सायंटिफिक फॉल्ट्स त्यानंतर लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन हे करच्याक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कितले फेल्युअर जाला म्हूण सांगून एक्झॉस्टिव्ह रिपोर्ट बरयले हांव म्हाका 100% सॅटिस्फॅक्शन मेळ्ळें म्हूण जाल्यार म्हळ्यार प्रती एक एस्पेक्ट म्हाका हे पळय एस्पेक्टान करी म्हूण सांग न्ही जाल्यार एज ए ह्युमन रायट एक्टिविस्ट म्हाका दिसलें हें मागीर दाखोवका हें तांणी केन्ना पळोवचें म्हळ्यार वॉट जस्टिफिकेशन वी हॅव टू अरेस्ट ऑल द दादले मनशां पुराय जाणां व्हरचें म्हण कसन तें त्या निमित्त म्हाका 100% सॅटिस्फॅक्शन मेळ्ळेलें एक एपिसोड म्हळ्यार हीच बिदर दुरंताचे इन्व्हेस्टिगेटिव्ह चान्स म्हाका मेळ्ळेलें त्या निमित्त तातूंत मस्त सॅटिस्फॅक्शन मेळ्ळां आतां तांणी आतां इतली पुरा मालिन्य जाल्ले त्या मालिन्य समकोरका जाल्यार कसं पुरा म्हळ्यार ऑलरेडी आशिल्लें मालिन्य कशें सम केलें तें सांगिल्लें न्हू तें 200 वर्स फुडें वता ऑलरेडी आशिल्लें मालिन्य म्हळ्यार एअर पोल्युशन ऑलमोस्ट ते रूख आशिल्ले निमित्त आतां कंट्रोल आयला जाल्यार ग्राउंड वॉटर गेले उदक समकोच कशें तुवें तेवेळी पुरो केमिकल तांतू विंगड कसन जावन जाल्यार कसन जाता आशिल्लें एक केमिकल गेलां सकयल तद निमित्त तांणी 16 किलोमीटर दूर उदक धांवचें बिदर टाउनाक मागीर हें त्या कोणाक कशें करता हांव म्हळ्यार तांतू म्हाका कसनय करचें जायना तुमी इंटरनॅशनली रेप्युटेड कोण आसा पळय तांकां म्हळ्यार केमिकल खंयचे केमिकल म्हणून गोतना 45 केमिकल इंडस्ट्री आशिल्ली ती एकल्यान फायन केमिकल्स करचे एकल्यार मेडिसिन्स करचे आनी त्या परस प्रत्येकाच कोर न्ही तांचे ट्रिटमेंट करचें मात्र न्ही ते हे करचे मिगेल कॅपॅसिटी खंडीत ना ते ताका प्युअरली वॉटर सायंटिस्ट जावका म्हूण सांगून तें हांव एक एक्सपेक्ट करी हें करचें जायना तें बारीकस्ट आसा बट तें आस म्हूण सांगून दाखोवन दिलां मागीर गव्हर्मेंट ऑफ कर्नाटका सोडला आनी कशें म्हूण करी म्हणून मागीर एक रेकमेंडेशन म्हळ्यार आनी मुखार खंय वो इंडस्ट्रियलायजेशन करतना सुबेक एक एफ्लुएंट ट्रिटमेंट प्लांट करता तशें करता आमचो आतां MRP हांगा आसा ते सान मस्त इंडस्ट्री आसा पणंबरांतू कोण पळयलां आज कितें म्हणून ताणें खंय सोडता म्हणून कोण सुवाय MRPL आसा जाल्यार ताका मॉनिटर करच्याक एक लोकल ग्रुप नाकवे फर्स्ट 96, 97, 98 तूं ताजी इन्चार्ज हांव आशिल्लो एवरी इयर ते एक टीम विंगड करता मागीर तांणी कशें केलें म्हणून जाल्यार फिशरीज कॉलेज म्हणून सांगा मंगळुरांत तांकां दिलें तुमी पळयाची म्हणून सांगून गव्हर्मेंटाच्यान पळोवचें साध्य ना तें
एटलिस्ट मॉनिटर करचें करूं येता जाल्यार ताजें मॅनेजमेंट आसा पळय NGOच्यान करता, नॉन गव्हर्मेंटल ऑर्गनायझेशनान करता. आतां मंगळुरांत तूं परिसर ग्रुप आसा हांगा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ग्रुप NECF म्हणून आसा, आनीक जालां वन महोत्सव सगळीं जालां तांगेले. त्या दोन ग्रुपाक हांव रिक्वेस्ट केला कशें म्हणटा एटलिस्ट तुमी हाता घ्या. आमी सानासतना केलां हें 25-30 वर्स फुडें केलां. आतां यंग जनरेशनान तें करून मॉनिटर करचें आमकां DC लागीं. देर इज अ प्रोविजन. जनरल पब्लीक ऑल्सो कॅन मॉनिटर इट. एटलिस्ट म्हयन्या एक पटी वचून पळोवका कोणेंय पळयताच म्हणून जाल्यार ಸ್ವಲ್ಪ पटी कंट्रोल जावचें साध्य आसा. मंगळूर अशें जावच्याक मस्त कश्ट ना, कित्याक म्हळ्यार कोणेंय मॉनिटर ना. म्हाका दिसलें म्हणटा कोणेंय ना. पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाच्यान पोल्युशन करतच ना, बिकॉज दे आर ऑल पेड ब्युरोक्रेट्स. तांणी जुडवाक घेतिल्ल्या सांबाळाक कसांकी काम करता ती. जाल्यार तांकां मॉनिटर करता न्हय. मॉनिटर कोण पॉलिटिशियन्स करता वे ना न्हय. त्या निमित्त जनरल पब्लिकान तूं आशिल्लें एज्युकेटेड जनान करता कितें. रिटायर्ड जालो मस्त प्रोफेसर्स आसाशी. आतां 60-65 वर्सां भितर प्रोफेसर्स एक रश आसा हांगा. तांणी कसांकी करता. त्या एक अरेंजमेंट मंगळूर जमा म्हूण सांगून बेगीन एक हृदय दाखून येवची एक रिक्वेस्ट. येस. खंयचें एक उद्योगीकरण करतना आमी ताजे निमित्त आर्थिकाय वाडतवय जाल्यार ताजे वट्ट आमगेली जपसालदायकी या जबाबदारी मस्त वाडटा. प्रकृती पशी होड आमी न्हय म्हणचे एक महासत्य या प्रकृतीचे न्याय आमी केन्नाय उडगास दवरका आनी आमगेले प्रकृतीक या सैमाक या वातावरण शुद्ध दवरचें, स्वच्छ दवरचें आनी ताका सुरक्षीत करचें, रक्षण करचें काम आमगेलीची म्हणून या मस्त जबाबदारी आमगेले खांद्यार आसा. आमी सकडाने युवान वोट मेळ्ळो आमगेले देशा कितिरगी आमगेल भुंयची कितिरगी एक वोट मेळचें काम अगत्य आसा म्हूण सांगून इतले वेळू आमकां बिदर ट्रॅजेडी पार्ट 2 या बिदर संकश्ट भाग 2 हाजे विशयारी माहिती दिलेले डॉक्टर रविनाथ शानभाग हांकां हांव धन्यवाद सांगता. धन्यवाद डॉक्टर मॉम. नमस्कार. थँक्यू. तशीच आमगेल सर्व वीक्षकांकय हांव धन्यवाद सांगून सर्वांक देव बरें करूं म्हूण मागता.